Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसल्याक दुर्गां आसची न्हय, कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं. पूण हांवूच जातलों ताचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी ताचे मदें तांचें वैभव, असो उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायल्लो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बळिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातलीं. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदोन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत पांकयलें, ओ मरण परजळायलें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू करतालो तितलेय विशीं सगळ्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी ही उतरां घोट मनान धरात. मनशाच्या पुताक
मनशांच्या हातान धरून दितोले हे घडचें आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजोलें नात. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक ते लिपोवन उरले आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. नियाळ देवाची थोराय पळोवन सगळीं थोटाकलीं. लूक 9:40-3. नियाळाक आधार. देवाची कौतुक विस्मितां आमी दीस रात पळयता आनी अनुभवता. आदल्या कोरारांत जुजे आपल्या भावांनी आपल्याक इजिप्तकारांक विकलोय तोरूय हें वळखून घेवन अडचण्यांक सांपडोवन आपल्याशी आयलोल्या भावांक बोगसणें दिवन परतून तांकां समाधान दिलें. दाविदान सावलूक आपल्या दुस्मानांक गोलींत जिवेशी मारूंक येतालो, पूण देवाचो हात ताचेर पळयता आनी बोगसणें दिवन थंयसरलो वेता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपलो शेवट कसो जातलो तें समजायता. कशे तरेन मनशाच्या हातान आपल्याक घालतले आनी जिवेशी मारतले तें सांगता. भाग्यवंत विन्सेंट दे पॉल ह्या आधुनीक संवसारांत ताची सेवा जाली एक व्हडलें विस्मीत, कित्याक ताणें आपलें जिवीत गरिबां आनी गरजेवंतां पासत भेटयलोलें. ताणें जायतीं हॉस्पिटलां, अनाथ घरां आनी शाळा बांदून जायत्यांक आसरो अदीक गरजेचें जिवीत फावो केलें आनी आपल्याक भाग्यवंतपण जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत जियेतना गरिबांचो, भायर आयलोल्यांचो आनी गरजेवंतांचो हुस्को घेवन तांचे खातीर वावरूंक आनी तांकां एक सुखी जिवीत दिवंक वावरूंक गरजेचें. तेन्नाच आमी विस्मितां आनी मिलाग्री पळोवंक पावतल्यो. मोगाळा बापा, दर दिसाच्या ह्या जिवितांत, दर सेवेन तुजीं विस्मितां पळोवन दर दिसा तुका दिनवासूंक वावरूंक आमचें काळीज आनी मन दिनवासणेचें कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.